हांगाचो हो सगळे मे म्हयन्याच्या म्हणून दवरला अजून रिपेर करपाचें कांयच पडोन गेलें ना हांकां. बायक घेवन वयता येता तेन्ना त्रास, पावसाची माती वयर सरता स्लीप जाता बायक, सगळे त्रास जाता हांगासर. हाजो जबाबदार कोण म्हणटा तो आमकां कळपाक जायो. आमी एपील बरयलोले आसा कलेक्टराक आनी PWD दिवपा खातीर. म्हणजे रिजन जाण जावपा जाय इतली टायम ऑफ पेंडींग कित्याक, आनी इनकेस ते रोड डिगिंगाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता जाल्यार ते फकत इतली NOC दिता रोड ठीक करपाचो आनी वचपाचो, ताजे फाटल्यान आमी फणान पडपाचे. म्हाका हें जाण जावपा जाय. आतां कितलो तेंप जाला असो आसा? हो मे म्हयन्या ह्या वर्साच्या मे म्हयन्याच्यान डिगींग करून दवरला. ही वॉटर पायपलायन घातली म्हण सांगले आनी तसो दवरला. आतां पावस चालू जाला हेका लागून कोणा कितें एक्सिडेंट अशें कितें जालें त्या दिसा? एक्सिडेंट म्हणजे स्वता हांवूच 2-3 फावट स्लीप जाला बायक घेवन. माती वयर सगळी फुडल्यान गाडी येता म्हणून ती सायडीपा ब्रेक मारलो तो बायक स्पीड जाली. आनी हेतूर कोण सेफ्टी बी लक्ष घालता, कोण ऑथॉरिटी येवन? ना ऑथॉरिटी हितून कोणूय लक्ष घालना. आमी केन्ना पयलो ना हांगा ऑथॉरिटी लक्ष घालता काय कितें हांगा कोणूय ना. एक सेफ्टी हांगा एक ब्रीज आतां यो वन वे जाली ही सद्या. येवपाचो एक वाटान वचपाकूय एक वाट, सायडीन हे खड्डे, लोक गाडी घालपाक शकना. गाडी घातल्यार मुंगरता एक हितून सायडीन. आनी मेन म्हळ्यार हो पूल आसा पळय आमगे दांड्या वयलो थंय चड ब्लॉक जाता. थंय कोणूय ना. आतां हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो काम करता पळय जो पळय हो कॉन्ट्रॅक्टर तेणी एक सेफ्टी थंय एक मनीस दवरपा जाय गाडये सायड दाखोवपा. ते सायडी गाडी हे सायडी सोडपा लागून ही स्टॉप करपा ती सोडपा जाय, ती स्टॉप करपा ही सोडपा जाय. थंय ते सगळे एक मनीसय ना, सेक्युरिटी ना. हेजेर कोणाचें लक्ष ना हांगा सद्या यो वच हांगा मामलेदार ऑफिस आहा, मागीर तुगेलें कलेक्टर ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आहा, मागीर पुलीस स्टेशन ह्याच रस्त्यार आसा, मागीर सगळे ऑथॉरिटी एग्रीकल्चर ऑफिस म्हणना सगळे ऑफिसां हेच वाटेन लोक वयता. कोण आमच्या आनी गेला हो डायरेक्ट हो रस्तो कितलोसो फोडून दवरला असो रोड? समज आसा 2 किलोमीटर सुमार आसा. आनी हेजे बद्दल तुमी खंयच्या डिपार्टमेंटा वचून विचारलें जाल्यार ते कितें सांगता तुमकां? PWD विचारलेले? PWD कलेक्टरा लेटर केल्लें रेजिडेंट्स ऑफ सांगे वरती. सो तांकां 30 दिसा टायम दिल्लो. ते अजून तेंच्यांनी एक स्टेप घेवना. फकत वयर माती येता ती गाडयेन बुत्ता आनी वचता आनी फातर हाडून बुत्ता. जालें 30 दीस जाले 15 तारखे जातले. आनी अजून काय मुवमेंट ना? कांयच ना. पावस येवपाक तेकला. आतां ह्या जुलय म्हयन्या हो पावस लागून पडपाचो. आतां इतले म्हयने मे गेलो, जून गेलो, 2 म्हयने कंप्लीट गेले. आतां जुलय येयला केन्ना काम करपाचें? दिवाळे कडेन काम करपाचें, पावस वयता तेन्ना काम करपाचें. हेजेर कोणा लक्ष ना. हे डेव्हलपमेंट कितें सांग्या वयली हें सांगी म्हणटा हें कितें? हें मागासलेला सांगी म्हणटा तशें उरपाचें, मागासलेला फाटींच उरपाचें सांगें. हे आमदार इतले येवन येयले आनी गेले आनी सद्या आतां आसा तेणी पूण डेव्हलप करपा जायना रे. ते कान मन कांय जालें ना हांगा. हें कोणें करपाचें? हे आमदार हांगा आसतना कोणें करपा हें काम? आमी रस्त्यार येवन करपाचें? आमदार करता कितें? तेणी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी सांगूंक जाय आसलेलें पयलीं. बाबा तांकां तुमी फोडटा ट्रॅफीक जाम जाता पळय हेका लागून फोडटा तेन्ना सांगूंक जाय आसलें. डेव्हलपमेंट जाय गरजेचें, पूण अशी डेव्हलपमेंटा नांवान लोकांक मारहाणी करप सारकी न्हू. हें कितें तरी एक हाय ऑथॉरिटी आहा जावं आमची गव्हर्मेंट बॉडीज आहा तेणेचेर लक्ष घालप गरजेचें आसा सद्या. आतां हो रस्तो फोडला कितें? हो रस्तो फोडला तो तेणी आतां म्हणटा दामोर घातलो म्हणून हेजेर दामोर वॉटर मिक्स जावपाना कितें? हेजेर तेणी सद्या सिमिटान करपाचो, कॉन्क्रीट घालून हो रस्तो सारको करपाचो. ह्या पावसार हे वत येयल्यार 2-3 दीस भितर कॉन्क्रीट हांगा सुकपाक शकता. वन वे रस्त्यार लोकांक वन वे दिवपाची, वचपाक हांगा हें धरपाक सेफ्टी वन वे दिवपाची आनी हेजेर कॉन्क्रीट घालपाक हो रस्तो सारको करपाचो. दुसरें म्हणल्यार आतां ह्या सांग्या वयले लोक सगळे हे न्हू पयशेकार न्हू, सगळे चडशे गरीब ग्रामीण भागांच्यान लोक आतां येतुले वेल्ल्या साठेनीच्यान सावड्डे प्रवास करता जाल्यार हेच रस्त्यान येता. कळ्ळें तुका? दिसवड करून खावपी लोक ते आपल्या एक आतां हेका महामारीक बस्योय सारकी मेळना, हेंय मेळना, तेंय मेळना, कांयच सारकें मेळना. तेका लागून लोक आपल्याले स्कुटर आसल्यार एक 2 जाण एकटेन जाता आनी सावड्डे बाजारा म्हणून स्कुटरीन येता. मागीर स्कुटरीन येता आसतना पयलीं जाल्यार तूं ही रस्त्यार उरदशा अशी कितें आनी पेट्रोल पावलं आबळा तेका म्हणटा तशें कितें पेट्रोलाक तेच महामारी हांगा येयली म्हणटा हांगाच आमगे सांग्या वयल्यान क्रॉस जाली म्हणटकीर हांगा मागीर दांड्यार आमकां कालवां सामोरे जावचें पडटा. हे ना त्या कामां कालांव दिता आमकां, पुलीस कालांव दिता कितें हेल्मेट घातला हें घातला.
रस्तो सारकी करपाना पयलीं म्हणटा गोवोरमेंटान हो रस्तो सारको करपाचो हांव मुख्यमंत्र्या कडेन पयलीं ह्या रस्त्याचेर लक्ष घाल आनी मागीर तांकां हें दी कितें तांकां पुलिशे तुगे ग्रूप आसा तुजे कडेन आहा तांकां मागीर तूं तांकां सांग मागीर रस्तो सारको जाता मागीर तांकां कशें तालांव घेवपाचें कितें घेवपाचें तांकां एक्चुली आसा कितें ते म्हणून कितें करताले तांकां ऑप्शन ना ते कितें करता तांकां दिसाच्यान एक 20 केसी जावपा जायो 20-25 केसी जावपा जायो तांगें चलन जावपा जाय ना जाल्यार तें जायना जाल्यार तांकां हांगच्या थंय ट्रान्सफर करता कितें अशें करता पूण दुसरें तेका लागून हांव कन्सर्न हांगचो पळय जो MLA आसा तेजे कडेन हांव मागतां कितें म्हणून MLA सांगता मातसो चल आनी PI मातशें सांगून पळय PIची भेट घे आनी PIक सांग आमगे गांवचे लोक मातशी गरीब परिस्थिती तांकां हें इतलें हें दिसान दीस अशें 100 रुपया फारीक करून सावड्डी क्रॉस करपाक परवडना तेजेर तूं PI कडेन उलय आनी तो PI तूं कितें म्हणटा मातशें हाय ऑथॉरिटी कडेन सांगा आनी एक्शन घेया हेंच आमची मागणी. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव यशवंत नायक हांव सांगे मतदारसंघाचो अध्यक्ष आसा कितें आसा शिवसेना. आनी तुमगेलें? म्हजें नांव विक्टर डिकॉस्टा पूण विकी म्हळ्यार वळखता आनी हांव सांगे मतदारसंघाचो उपाध्यक्ष शिवसेना. तुमी पळयता तो रोड तेणी सांगल्या प्रमाणे हेचेर खंय तरी आतां पावस आसा 3-4 म्हयने हे पावसा वयतले पूण तेणी जर एक तात्पुरतें एक सिमेंट घालून ह्या रोडाक लोकांक जर सेफ्टी प्रोवायड केली जाल्यार खंय तरी एक बरी सरकार हेचे स्थानीक ऑथॉरिटी कडल्यान बरे स्टेप्स जातले अशें तांणी लोकांली सेफ्टीचो बी इश्यू सॉल्व जातलो. आमी सांग्या वयल्यान गोंयकारपणा खातीर